तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती दोन मेन इश्यूज आसा ते म्हटल्यार भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंट जे आमचे गोंयकार भाव आसात भयणी आहा जे गोंयांत डिफरंट दोन मेन प्लेसींचेर जे कामाक आसा आनी तेंच्या एम्प्लॉयमेंटाचो एक इश्यू जाला. पयलो म्हटल्यार गोवा युनिवर्सिटी जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा MTS असले तेंचो इश्यू आनी दुसरो म्हटल्यार संजीवनी जे कारखाना आसलो शुगर फॅक्टरी आसली तेंचो इश्यू. तर पयलो इश्यू असो की गोवा युनिवर्सिटीचे जे 25 स्टाफ असले आमचे जे गोंयकार असले आनी लोकल असले जे MTS म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेंका घेतलेले हे भुरगे 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्स त्या भुरग्यांक आसा आनी सडनली गेल्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांक कामार येवं नाका म्हणून सांगले. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जालो आनी परते तेंकां न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तेंचो रिन्यू जावंक ना नाल्यार तेंकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी गोवा युनिवर्सिटीन मेळोंक ना. आतां त्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी आहा की जे भुरगे 5 ते 12 वर्सां युनिवर्सिटीन काम केला MTS म्हणून काम केला आयज तेच भुरगे एलिजिबल ना कशें जाल्ले आहा. म्हणजे त्या भुरग्यांक काम कळना अशें जाल्ले आहा. जर ह्या भुरग्यांनी इतली वर्सां काम केलां आनी ते इतली वर्सां थंयसर ते आसले जाल्यार हेचो मिनींग इतलोच की त्या भुरग्यांक काम कळटा, त्या भुरग्यांक ते काम ते करताले म्हणून तेंकां इतले वर्सां तेंकां थंयसर दवरलेले. पूण आतां सडनली त्या भुरग्यांक जे काम नाका कामार येवं नाका म्हणून सांगले टर्मिनेट जालो जाल्यार ह्या भुरग्यांचेर खंय ना खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा. तेजी एग्जाम्स तेजे रिक्रुटमेंट हे नवीन जाल्ले आसा. न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेतलेलो आसा आनी न्यू कन्फर्म स्टाफ घेतलेलो आसा. आतां जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ न्यू घेतलो न्यू परमनंट स्टाफ घेतलो आनी जेन्ना त्या स्टाफाची गरज आसा MTSची गरज आसा जाल्यार ह्या भुरग्यांक तो जो तेंचो रायट आसलो ना जाल्यार जो तेंकां थंयसर जॉब कंटिन्यू जावपाक जाय आसलो तो कित्याक जावना. युनिवर्सिटीन हेचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक एवरी टायम तुमी मेरिटाचे गजाली सांगता तुमी एग्जामीचे गजाली सांगतात आनी अशेंच भुरग्यांक 5 ते 10 वर्सां जाल्या उपरांत तेंकां तुमी घरा बसयतात. आनी हे फक्त गोवा युनिवर्सिटीनूच न्हू तर हे खुबश्या डिपार्टमेंटांनी अशेंच चलता की भुरग्यां कडल्यान 5-10 वर्सां काम करून घेतात आनी मागीर तेंकां भायर मारतात आनी मागीर आपआपली रिजन्स दितात आपआपली क्लॅरिफिकेशन दितात. जेन्ना एक भुरगो काम करता तेन्ना एक यूथ आसता कॉलेजींच्यान पास आउट जातात ते मागीर जॉब सोदतात जॉबाक वयतात कॉन्ट्रॅक्टाच्या जॉबार वयता आनी ते अशें नासता की आमी खंय तरी कन्फर्म जातले नाल्यार आमचें लायव्हलीहूड आसा ते सेफगार्ड जातले म्हणून. पूण फायनली इतली वर्सां काम करून जेन्ना तेंकां घरा वचचें पडटा तेन्ना तेंचो फूल इकॉनॉमीक जे कंडिशन आहा पळय ते जाता. कित्याक ह्या भुरग्यांचे तेंची फॅमिली तेंचेर डिपेंड आसतली कोण लग्न जालां आसतलें कोणाची भुरगीं स्कुलाक वयता आसतलीं कोणानी हावजींग लोन काडला आसतलें कार लोन काडला आसतलें इन्स्टॉलमेंट आसतलें हें सगळें तेंचेर येता आनी ते भुरगे फ्रस्ट्रेट जाता. आनी असल्याच कारणाक लागून आयज कितलेशेच भुरगे आमचे रॉंग वाटेन वयतात व्यसनान वयतात ड्रग्सान वयतात लँड डिलिंगेन वयतात आनी हे सगळे जे एस्पेक्ट आसा जे भुरग्यांचे सेक्युरिटी ना जॉब पॉलिसी ना एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ना लेबर पॉलिसी ना ह्या कारणान ह्या भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता. सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. सो आयज आमी हो इश्यू इतल्याक लागून हाडटा की 25 भुरगे जे आयज घरा बसला त्या भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय युनिवर्सिटीन तेंकां न्याय दिवपाक जाय आनी गोंयच्या सरकारान त्या भुरग्यांक न्याय दिवन त्या भुरग्यांक काम दिवपाक जाय. कित्याक 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्साचे भुरगे म्हणजे कमी एक्सपिरियन्स न्हू एक्सपिरियन्स खूब आसा आनी त्या भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आसा पळय थंयसर ऑलमोस्ट 177 कामगार आहा भितरले 99 हे कन्फर्म आसा आनी बाकीचे 78 जे आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचेर आसा. पयर तुमी न्यूज वाचले आसतली पेपराचेर जेन्ना येयलें न्यूजाचेर जेन्ना येयलें की त्या लोकांक आतां कंपनी फोन करून त्या लोकांक VRS दिवपाचें आहा म्हणून त्या कामगारांक VRS दिवपाचें जाल्यार त्या कामगारांक आमच्या वांगडा मिटींग जाली तेंची मिटींग जाल्या उपरांत आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे एग्रीकल्चर डायरेक्टराक मेळ्ळे डायरेक्टरा कडल्यान आमी क्लॅरिफिकेशन घेतलें की हो विशय कितें
जाल्यार कितें जालां की लास्ट 4 वर्सां जाली कंपनी बंद आसा, शुगर फॅक्टरी बंद असल्या कारणान गव्हर्नमेंट तांकां पॅकेज दिलां की पॅकेजींच्यान तांकां सध्या पेमेंट वयता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आतां 2 ते 3 वर्सां जाली कंपनी येयल्यार, जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ह्या फावटी फायल मूव केली आनी तांकां सांगलें की ह्या वर्सा आमकां त्या कामगारांक पगार दिवपाक जाय म्हणून आनी आमकां फंड रिलीज कर म्हणून. जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटान डायरेक्ट सांगलें की आमच्या कडेन पयशे ना, त्या गोंयकारांक जे थंय 177 जे गोंयकार कामाक आहा तांकां पगार दिवपाक आमच्या कडेन पयशे ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. फायल रिटर्न केली आनी तांकां सांगलें की तुमी तांकां VRS घेवपाक लाया, नाजाल्यार तांकां VRSची स्कीम काडा म्हणून. आमी डायरेक्टराक विचारलें तेन्ना डायरेक्टरान आमकां सांगलें की हें फक्त फर्स्ट स्टेजीचेर आसा म्हणून आनी अजून मेरेन तांकां VRSचो जो प्लॅन आसा, कितें तांकां कितले कॉम्पेन्सेशन मेळटले, कितल्या जाणांक मेळटले, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक कितले मेळटले, नाजाल्यार कन्फर्म स्टाफाक कितले मेळटले, अजून मेरेन फायनल जाल्लें ना. म्हणजे विचार करा की ज्या कंपनीन ज्या गोंयकारांनी 25 ते 30 वर्सां मेरेन आपले लायफ काडलें, थोड्याने 25 वर्सां मेरेन 20 ते 25 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून ते काम करता, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणून काम करता आनी तेंचो पगार फक्त 13 ते 14 हजार आसा. मॅक्झिमम कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो पगार हो 15 वर्सां आसा, इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 25 इयर्स. थोडे रिटायरूय जाले खंय, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ रिटायर जाले पूण तेंचो पगार 15 हजाराच्या वयर वचोंक ना. जाल्यार ह्या भुरग्यांच्या जे 178 आसा भुरगे आसा तेंची फॅमिलीज तांकां भंय पडला की जर कंपनीन तांकां VRS दिल्यान, जर कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाच्या भुरग्यांक जर भायर दवरले आनी फक्त रेग्युलर जे आसा पळय तांकांच जर VRS दिलें जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ भुरगे वयतले खंय. ते इतले दीस कॉपरेटिव्ह सोसायटी तेंच्या अंडर जी आमची हें आसा कंपनी शुगर फॅक्टरी आसा तेच्या अंडर ते काम करताले, आतां एग्रीकल्चराच्या अंडर येयला आनी तांकां आतां सामको भंय पडला, तेंच्या फॅमिलीक भंय पडला की आतां तेंचे इन्स्टॉलमेंट कोण भरतलो, तेंचे बाकीचे रेग्युलर नीड्स आसा ते कोण पुराय करतलो आनी ह्या लोकांचें कितें जातलें. अजून मेरेन सरकारा कडल्यान हांकां क्लॅरिफिकेशन येवंक ना, अजून मेरेन एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान लोकांक हें येवंक ना. जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर लिव्हेर आसलो, पूण तांकां जे लोकांक भुरग्यांक जे कळपाक जाय आसलें की VRS स्कीम कितें आहा, कितले पयशे तांकां मेळटले, वन टायम सेटलमेंट तेंचो कितलो जातलो, कितें जातलें. थोड्यांक इथॉनॉल जे आतां म्हणटा ते इथॉनॉल प्लांट येतलो जाल्यार तो इथॉनॉल प्लांटार तांकां एब्जॉर्ब करतले काय ना, हे सगळे गजाली सध्या आहा. सो हें आमी सरकारा कडेन मागता आनी आमी ऑलरेडी डायरेक्टरा कडेन उलयला की हें जें आसा सरकारान तांकां ही पॅकेज दिवपाक जाय, कित्याक हे सगळो स्टाफ डिफरंट कामां सध्या करतात. कित्याक आतां तेंचे फार्म चालू आसा, बाकी थोडे कंपनीचे थोडे जे अकाउंट्स बीन आहा ते ऑलरेडी थंयसर आसा आनी कितें ना कितें तरी काम तो स्टाफ करता, अशें ना की तो काम बेकार रावन तो पगार घेता म्हणून. जाल्यार सरकारान कितें ना कितें तरी तांकां पॅकेज दिवपाक जाय. आतां बजेट सेशन आसतलें, बजेट ऑलरेडी तुमचे 20, 22, 25 हजार करोडाचो तुमचो बजेट तुम्ही वर्साचो करतात, तुम्ही करोडांचो इव्हेंट्स तुम्ही करतात, वर्साक फिश फेस्टिवल करता आनी काजू फेस्टिवल करता, केन्ना फार्मर्स कृषी मेळावा करता, हे सगळे गजाली तुम्ही करतात. पूण जो कमीत एक 5-6 करोड 10 करोड मॅक्झिमम जो वर्साक तांकां लागता ती पॅकेज तांकां दिवपाक ना, तांकां प्रोटेक्ट करपाक तुमच्या कडेन सरकारा कडेन फंड ना म्हणून आन्सर येता. ही एक चिंतेची गजाल आसा. सो हे 177 जो संजीवनीचो स्टाफ आसा तेंचेय कितें तरी प्लॅनिंग हे सरकारान करपाक जाय, कित्याक 20 ते 25 वर्सां काम करून एका गोंयकाराक तुमी सोडपाक शकना, तेका तुमी असोच रस्त्याचेर वाऱ्याचेर उडोवपाक शकना. ही सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. जर गोंय स्वयंपूर्ण करपाची गजाली हो सरकार करता जाल्यार गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. हांव मागता विरेशा कडेन की हेचेर तेणी इन डिटेल लायक पॉलिसीज सरकारांचे आसा कितें आहा तेचेर तेणी ब्रीफ करचें. सगळ्यांक येवकार आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतल्या ती मेन म्हटल्यार आमचे जे गोवा युनिव्हर्सिटीचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, MTS स्टाफ, ताका रिसंटली 25 स्टाफांक काडून उडयले आनी बेसिकली ते 5 ते 12 वर्सां ही इतली वर्सां तेंच्यांनी काम केल्लें आनी सडनली तांकां जेन्ना काडून उडयलें तेवूय शॉक जाले की आमकां सडनली काडून उडयलें. एवरी टायम तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातालो, बट आतां तो रिन्यू जावंक ना, तांकां काडून उडयलें. सो सरकाराची आतां इतली वर्सां जाली, आतां सरकार अशेंच करता, कितलेशे डिपार्टमेंटाचे आमकां वचून अप्रोच करता, कितलेशे डिपार्टमेंटाचे की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमकां घेता, मदींच काडून उडयता. 8 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां पासून जाता तांकां ल्हव काडून उडयता. सो अशी जी पॉलिसी आसा आतां हेच्या पयलू जेन्ना पर्रेकर आहलो, पर्रेकर चीफ मिनिस्टर आहलो तेन्ना तेणेन बसून हाडलें की 5 वर्सां कोणाक जाता तेच्या नंतर आमी कितें ना कितें पॉलिसी जातले आनी कितें तरी तांकां कशें तरी ऑब्जर्व करपाक ट्राय करतले म्हणून. मात आयज हें खंयच दिसना. आयज हो सरकार सुशेगाद आसा, तो न्हिदलेलो आसा, तांकां पडलेलेच ना. आनी जे कोण आतां एक 5, 10 वर्सां 15 वर्सां अशें काम करता, हे काम करता तेंची जी लायफ हें आसा वर्सां आसा ती वर्सां ऑलरेडी गेल्ली आसा
ते फाल्यां जॉईन जावपाक वचून सोदता जाल्यार ते खंय जॉईन जातले, खंय तांकां काम मेळटलें, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो सरकारान खंय ना खंय एक पॉलिसी हाडपाक जाय, एक विधानसभेन पॉलिसी हाडपाक जाय, जी पॉलिसी ह्या जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, जे तांकां वर्सां जाता तांकां खंय ना खंय एब्जॉर्व करपाक जाय. नाल्यार तेंची जी लायफ आसा आयज ते अशे परिस्थितीन पावला ती इन्स्टॉलमेंटां खंयच्यान भरतले, खंयच्यान लोन आमी फॅमिली कशी चलयतली. आतां ते हांगा थंय भोंवत आसा, ऑलरेडी सीएमाक मेमोरेंडम गेल्लें आसा तेंचे कडल्यान आनी सीएमाकूय सांगलेलें आसा की तेंचे कशें हें करपाचें, कशें तेंच्यांनी हायलायट करूं शकता आनी कशें आमी तांकां खंय ना खंय एब्जॉर्व करूं शकता. सो हे खरें म्हटल्यार सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमचे जेन्ना साखर कारखानो येता, साखर कारखान्यान आतां तुमी पळयलां आसतलें परत सेम इश्यू जाल्लो आसा. इतली वर्सां हे साखर कारखानो चल्लो आनी आतां हो बंद केलो. बंद केल्या नंतर आतां इतले जे स्टाफ आसा, जे एम्प्लॉईज आसा तांकां 177 एम्प्लॉईज तांकां सडनली तेंच्यांनी बंद दवरले. आयज तांकां पॅकेज पासून ती टायम टू टायम मेळना. आतां ते परत शॉक जाल्ले आसा की तांकां कांयच मेळपाचें ना म्हणून, अशी हे परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सो सरकार एवरी टायम म्हणटा आमी सगळ्यांक सपोर्ट करतले, आमी अंत्योदय तत्व म्हणून हो एवरी टायम ते सांगता, पण हे आयज खंय दिसना. आनी बेकारीचो जो रेशो आसा तो वाडत चल्लेलो आसा. आतां अशें जाल्लें आसा ते एक्झिस्टींग कोण कामाक वयता तांकांय काडून उडयता, तांकांय भायर दवरता. सो हेका लागून खंयचीच एक पॉलिसी जी सरकारान करपाक जाय इतल्या वर्सांनी, खंयचेय सक्सेसिव्ह सरकार, काँग्रेस आसूं बीजेपी आसूं, तेंच्यांनी आजून पर्यंत पॉलिसी केल्ली ना. आनी हेकाच लागून आमचे जे तरणाटे आसा, आमचे जे भुरगे आसात तांकां आयज त्रास जाता आनी सडनली तांकां खंयच्याय टायमार काडून उडयता. आनी हे खरें म्हटल्यार स्ट्रेस जाता आनी हेकाच लागून कितलेशे जाण सुसायड करूंक शकता. आमी जेन्ना भोंवता आमकां खूब जाण सांगता आमी स्ट्रेस जाता, आपणाक बायलां भुरग्यांक पोसपाक जायना, आमी कशें करताले, घरा कडेन झगड्यो जाता. सो ही जी परिस्थिती आसा ही आयज खरें म्हटल्यार सरकारान एनालायज करपाक जाय आनी हे परिस्थिती खंय ना खंय एक पॉलिसी हाडपाक जाय. आनी ती पॉलिसी अशी आसपाक जाय जे पॉलिसी सगळे जे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांकां खंय ना खंय कामां तांकां सेक्युरिटी मेळपाची. कित्याक आतां अशें जालां की सेक्युरिटी कांयच ना, केन्नाय तांकां काडून उडोवंक शकता. आनी आमी बसून आमच्या सायडीच्यान कितें जाता तें आमी घालतले, विधानसभेन वचून मांडटले आनी सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक ट्राय करतले की तुमी ही पॉलिसी हाडपाची आनी खंय ना खंय आमचे जे भुरगे आसा तांकां न्याय मेळोवन दिवचो. कितें गोवा युनिव्हर्सिटीन काडला पळय कितले जाण टोटल 25 जाण. खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ओवरऑल आसा, ऑल ओव्हर गोवा मिक्स आसा, सगळे एमटीएस स्टाफ. तांकां काडले कॉन्ट्रॅक्ट 22 मे तारीख 22 मे तांकां काडले, टर्मिनेट केले. अकॉर्डिंग टू हांकां काडपाक लागून कारण कितें दिसता तुमकां? कारण कशें आसता, एवरी टायम जेन्ना न्यू रिक्रुटमेंट जाता पळय, न्यू रिक्रुटमेंट करता सरकार, तेच तेका लागून कितें म्हणटा की पॉलिसी आसपाक जाय की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ काडटा आनी तूं न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेता. हेच्या फाटल्यान कितें आसा, म्हणजे तुमकां फेवरिजम करून घेवपाक जाय काय आनी कितें घेवपाक जाय की त्या भुरग्यांक तुमची रिवेंज घेवपाक जाय, वॉट एवर. हें डिफरंट एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक खबर आसतली, पूण तेकाच लागून एक सावंड पॉलिसी आसल्या उपरांतूच ह्या भुरग्यांचें प्रोटेक्शन जावपाक शकता. कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. एवरी टायम 10 वर्सां 15 वर्सां जाली की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक काडटात, न्यू स्टाफ घेतात तांकां घेतात. सो कितें तुमी म्हणजे भुरग्यांक तुमी त्या इलेक्शना टायमार प्रॉमिस केल्ली आसता ना, इलेक्शन टायमार तुमी नवीन भुरग्यांक घेतात, तांकां हॅपी करतात, तेंच्या लायफा कडेन खेळटात, मागीर तेंचोच बॅच जालो की दुसऱ्या लायफा कडेन खेळटात. सो हेंच कंटिन्युअस चल्लां आनी आमकां तर दिसता की अशेंच कितें तरी आसतलें भितर. Manoj, for a few days back, तुम्ही एक allegation दिला की you will remove the scam of Michael Lobo. आमी ते दीस आमचे टूर केल्लो, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टूर केल्लो मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते दीस आमी सगळें दाखयला की कशे इल्लिगल बिल्डिंगे येतात विदाउट 6 मीटर रोड, विदाउट एनी सेटबॅक, व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन येतात कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ऑलरेडी बिचाचेर कशे CRZ वायलेशन करून सगळे 200 मिटराच्या भितर कशे टेम्पररी शेकाच्या नांवार परमनंट स्ट्रक्चर उबे केल्ले आसा आनी कशे सगळे प्रॉपर्टीज भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा आनी ते प्रॉपर्टीचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून कन्स्ट्रक्शन ती चालूच आसा. हें आमी दाखयलां. मागीर आमी बस्ती दाखयल्या की मायकलाचे जे बस्ती आसा, मायकल की बस्ती म्हणून ताका नांव दवरलां आमी की मायकल की बस्तीन कशे गोंयकारांच्या जाग्याचेर, प्रायव्हेट लँडाचेर कशे 5,000 कोणाचो, 2,000 कोणाचे 10,000 जागो खावन भायल्या लोकांनी थंयसर घरां बांदल्यात, व्हडले व्हडले बंगले बांदलात, वोटिंग कार्डां केला आनी हो मायकल लोबो तांकां प्रोटेक्ट करता. अशेंच आमी फायली दाखयले जितून थोड्यांचे एक प्रॉपर्टी आसा भितर 8 जाण आसले ते पयलींच
2005च्या पयलीं मेले ते एक्झिक्यूट करिना पूण तेंचो 2005 त्यांची सेल डीड जाली आनी तेंची प्रॉपर्टी घेतली आनी एका बायलाच्या नांवार ती प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी सगळ्यांक घरां बांदपाक दिले. सो अशें डिफरंट हे आमी हायलायट केल्ले आसा. फुडल्या ह्या विकान आमची टीसीबी मिनिस्टरा कडेन मिटींग आसा. सो त्या मिटिंगेक आमी सगळे हे जे सगळे आमी तेच्या फुडें दवरले. इवन डीओपी वचपाक जाय सगळे आमच्या सायडींच्यान चालू जाता. कितें डेटा कितली प्रॉपर्टी अशी हय डेटा तर तेच सांगता कितें की आतां जे प्रॉपर्टी ग्रॅब केला आमदार आसा विरेश बोरकर हे सगळे जे मॅटर आसा प्रॉपर्टी ग्रॅबिंगेचे भायले आतां प्रायव्हेट प्रॉपर्टी चोरतात. हेच्या पयलीं कॉमदादूच चोरताले, प्रायव्हेटूय चोरपाक लागले. हे आमकां आतां शॉक बसला. एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक तो व्हिडिओ पळोवन शॉक बसला की एका 80 वर्साचे जाणटेची एकटीच घरान तिची प्रॉपर्टी कोण तरी चोरता, मायग्रान येवन बंगले बांदतात आनी मायकल लोक तांकां सपोर्ट करता. सो मायकलाचें कितें आहा तें आतां फक्त एकूच आमचो विलेज जाला कानोळे तो सुद्दां कंप्लीट जावना. सो आनी 4 विलेज आसा, पर्रा आसा, मागीर नागो आसा, मागीर आमचो कलंगूट आसा. हे सगळ्या गांवांनी आमी वयतले. कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी वयतले आनी जे जे तेचे कितें इलिगलिटीज आसा जो प्रमोट करता प्रोटेक्ट करता ते भायर काडटले. आणि फ्यू डेज बॅक क्रूज सिल्वराचेर बी तुवें केले ते दॅट टायम यू टोल्ड की तुमी स्टडी करपाक जाय. पळय स्टडी करपाक जाय की तेणी आपलो एक व्हिडिओ आउट केल्लो. त्या व्हिडिओन तेणी बरयल्लो घातलेले की लास्ट जुनान तेणी कंप्लेंट्स फायल केल्ले स्क्रॅप यार्डांचेर म्हणून लास्ट जून. आनी ते कंप्लेंट जेन्ना आमी पळयले आनी तेन्ना तेणी हायलायट केले जाल्यार पेपर रिपोर्ट तेणी लायले भितर 6 स्क्रॅप यार्डांचे तेणी कंप्लेंट्स फायल केल्ले आनी थंयसर हेल्थाचे इन्स्पेक्शन जाल्ले म्हणून दाखयले फक्त 6. थंय एक्चुअली स्क्रॅप यार्ड 35 काय 37 स्क्रॅप यार्ड त्या गांवान आसात. एज अ MLA तेणे अजून मेरेन दाखोवंक ना की आपूण तेंचे स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेंट घालून डेमोलिशन ऑर्डर हाडला काय ना. तेणे अजून दाखोवंक ना की हे स्क्रॅप यार्ड आपूण थंयचे ही 35 स्क्रॅप यार्डा भितरली स्क्रॅप यार्ड आपूण बंद केला म्हणून. तेणी हे सांगले भितर व्हिडिओन की थोड्यांचे कोर्ट केसीस आसा आनी हे आमी लोकांक सांगचे म्हणून. आनी तेणी आपलो LAQचो ते सगळे हे आसा पेजी आसा स्क्रीनशॉट आसा ते व्हिडिओन दाखयले. ते 35 की 37 स्क्रॅप यार्डा भितरले फक्त 6 कितें 7 आसा ते DOP कडे पेंडिंग आसा. नॉट कोर्ट म्हणजे कितें व्हडलो हायकोर्टान ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टान ना, DOP कडे आसा ते. आनी बाकीचे जे स्क्रॅप यार्ड आसा तितून LAQ तेच्या लास्ट जुनान आन्सर आसलो एक्शन टू बी इनिशिएटेड बाय द पंचायत अंडर पंचायत राज एक्ट. एक्शन टू बी इनिशिएटेड म्हणजे अजून एक्शन घेवंक नासली. सो हांव क्रुजा कडेन मागता की हे जे बाकीचे जावन बाकीचे जे आसा 20-25 जे स्क्रॅप यार्ड आसा तेजेर अजून मेरेन कितें एक्शन घेतले, ते डेमोलिशन ऑर्डर येयला काय ना, DOPन वचोन ती फायल कितले दीस पेंडिंग आसा, कितली हियरिंग तुज्या एडवोकेटान केल्या नाजाल्यार पंचायतीच्या एडवोकेटान केला, तेजो रिपोर्ट कितें हो तेणी व्हिडिओ काडचो आनी तेणी लोकां फुड्यान दवरचो. कित्याक एका MLA 1 वर्सान जर सेम कंडिशन जर थंय आसा 25-26 स्क्रॅप यार्डांची शेतान अजूनय उदक वयता, अजूनय पोल्युशन जाता, अजूनय थंयसर स्क्रॅप यार्ड जळयता, अजूनय थंयसर क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता, अजूनय गांवाची पाड पडटा, हे सगळें जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता हो MLA खंय तरी फेल जाला नाजाल्यार तो तांकां प्रोटेक्ट करता. आमी फेल जाला म्हणना कित्याक हेंच्याकडे व्हडले व्हडले एडवोकेट आसा, हेंच्याकडे व्हडली व्हडली मशिनरी आहा, दिल्ली येदो व्हडलो सरकार आसा, एक एडवोकेट हाडून हांगा आरामान तांकां बंद उडोवंक शकता, डेमोलिश करपाक शकता. क्रूज सिल्वाचेर आमी परतो आरोप लायता की आम आदमी पार्टी ह्या सगळ्या स्क्रॅप यार्डांक ते प्रोटेक्ट करता आनी ना जाल्यार क्रूज सिल्वान सगळ्यांचे डेमोलिशन ऑर्डर लोकां फुड्यान दवरचे, एक्शन टेकन रिपोर्ट कितें दवरचो. फक्त इन्स्पेक्शनाक गेलो तर फोटो घातलो म्हणून न्हू. आतां विरेशीच्या नांवार आमचो कुचेलीचे स्क्रॅप यार्डाचेर आमचे हे आसा कंप्लेंट्स आसा, थंय आमी ऑलमोस्ट 15 हियरिंग आमी स्वता केली, आमच्या भुरग्यांनी केली 15 हियरिंग आनी अजून चालू आसा. 2 स्क्रॅप यार्डांचेर आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडला, ते आतां परते अपिलाक गेला. सो ते आमी हियरिंग करता. सो ह्या लेवलाचेर आर्जी काम करता. आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडटात, ते स्टे वयता, फुडें आमी अपिलाक वयता, अपिलाक वयता, आमी अटेंड करतात, हियरिंग करतात, आमी सोडून घालिना. पेपरार येयलो फोटो घातलो म्हणून कांय जायना. सो हे सगळो प्रोसेस कितें केला तेणी दाखोवचो, पंचायतीन कितें केला तोय दाखोवचो, क्रूज सिल्वान कितें केला तोय दाखोवचो आनी आमकां रॉंग प्रूव करचें. डोनेशनाचेर बी उलयला डोनेशन हे चालूच आसतलें कित्याक येदो व्हडलो स्क्रॅप यार्ड चलता 300 मिटराचेर MLAचे हेच्या तेकोन चलता जाल्यार कितें तरी डोनेशन मेळटा आसतलें म्हणून चलता, ना जाल्यार तें डेमोलिश करपाचें, सिंपल. ओके मनोज बाब, लोकसभेची आता कशी तयारी चल्ला? लोकसभेची सामकी नेटान तयारी चल्ला. आमची नॉर्थ आनी साउथ आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट चालूच आसा. काल विरेश काणकोण गेल्लो, तेच्या पयलीं केपें गेल्लो, म्हाजे टूर चालू आसा. सगळी कडेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आतां ऑलमोस्ट जाग्यार पडत येयल्ले आसा. बाय जून एंड नाजाल्यार जुलय 15 तारीख म्हटल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आमचे फायनल जातले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी डिस्कस करून कॅन्डिडेटूय आउट करतले आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळटा, प्रतिसाद मेळटा, वी आर व्हेरी हॅपी की लोकांक बदल जाय,
लोकांक आरजी जाय, लोक ह्या बाकीच्या राजकारणाक विटलेले आसा आनी वी आर गोइंग टू विन फॉर शुअर.